दानियेल प्रवाद्याचे पुस्तक अध्याय 3 झळते आखटे. नेबुकदनेझर रायान भांगाराची एक मूर्ती करयली. ती 60 हात उंच आणि 6 हात रुंद असली. त्याने ती बाबिलोनाच्या प्रांताच्या दूराच्या मैदानावर उभारली. उपरांत नेबुकदनेझर रायान राजप्रतिनिधींक, नायकांक, राज्यपालांक, मंत्रींक, कोषाध्यक्षांक, मुनसबेदारांक, दंडाधिकाऱ्यांक आणि प्रांताच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक आपोवंक धाडले. नेबुकदनेझर रायान उबारलेल्या मूर्तीच्या प्रतिष्ठापने खातीर तांणी एकठांय जावंक तांकां आज्ञा दिली. देखून राजप्रतिनिधी, नायक, राज्यपाल, मंत्री, कोषाध्यक्ष, मुनसबेदार, दंडाधिकारी आणि प्रांताचे सगळे अधिकारी नेबुकदनेझर रायान उबारलेल्या मूर्तीचे प्रतिष्ठापने खातीर एकठांय जाले. ते नेबुकदनेझर रायान उबारलेले मूर्ती मुखार उबे आसले तेन्ना उद्घोशकान व्हडल्यान परगट केलें, लोकांनो, राष्ट्रांनो, भासांनो, हो तुमकां आदेश. तुतुरेसो, पिर्लुकेसो, किन्नारेसो, सारंगीसो, विण्यासो, सनायसो आणि इतर सगळ्या वजंत्रांचो आवाज तुम्ही ऐकतच तुम्ही धरणीर सरपटून नेबुकदनेझर रायान उबारलेले भांगाराचे मूर्तीचे आराधन करूंक जाय. जो कोण धरणीर सरपटून आराधन करिना ताका तक्षण जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. देखून तुतुरेसो, पिर्लुकेसो, किन्नारेसो, सारंगीसो, विण्यासो, सनायसो आणि इतर सगळ्या वजंत्रांचो आवाज ऐकतच सगळो लोक, राष्ट्र आणि भासो धरणीर सरपटले आणि तांणी नेबुकदनेझर रायान उबारलेले भांगाराचे मूर्तीचे आराधन केले. त्याच वेळार थोडे खालदेयाकार आयले आणि तांणी जुदेवांचेर आरोप लायलो. तांणी नेबुकदनेझर रायाक म्हळें, राय ससनाक चियेव. राया, तुवें अशी एक आज्ञा दिल्ली, तुतुरेसो, पिर्लुकेसो, किन्नारेसो, सारंगीसो, विण्यासो, सनायसो आणि इतर सगळ्या वजंत्रांचो आवाज ऐकतल्या हर एकल्यान धरणीर सरपटून भांगाराचे मूर्तीचे आराधन करूंक जाय. आणि जो कोण धरणीर सरपटून आराधन करिना ताका जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. तुवें बाबिलोनाच्या प्रांतांत कारभारी नेमलेले थोडे जुदेव म्हणजे शाद्राक, मेशक आणि अबेदनेगो आसात. राया, हे मनीस तुजी पर्वा करिनात. ते तुझ्या देवांची सेवा करिनात आणि तुवें उबारलेले भांगाराचे मूर्तीचे आराधन करिनात. नेबुकदनेझर एकदम रागान पेटलो. शाद्राक, मेशक आणि अबेदनेगो हांकां हाडूंक ताणें आज्ञा दिली आणि तांकां तक्षण राया मुखार हाडलें. नेबुकदनेझरान तांकां म्हळें, शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो, तुमी म्हज्या देवांची सेवा करिनात आणि हांवें उबारलेले भांगाराचे मूर्तीचे आराधन करिनात हें खरें? आतां तुतुरेसो, पिर्लुकेसो, किन्नारेसो, सारंगीसो, विण्यासो, सनायसो आणि इतर सगळ्या वजंत्रांचो आवाज ऐकतल्यात तेन्ना धरणीर सरपटून हांवें उबारलेले मूर्तीचे आराधन करूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिचे आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतले निवारूंक जायत? शाद्राक, मेशक आणि अबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली, नेबुकदनेझरा, हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरजच ना. आम्ही सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आगट्यांतले आणि तुझ्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया
तो आमकां निवारो. पूण तो निवारिना जायत जाल्यारी राया हें तो जाणासा आमी तुज्या देवांची सेवा करचे नाव आनी तुवें उबारलेले ते मुर्तीचे आराधन करचे नाव. ही उतरां आयकून नेबुकदनेझराक शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांचो इतलो राग आयलो की ताचो चेहरो बदल्लो. ते आख्टें सदां तापयतले त्या प्रास 7 फावटी चड तापोवंक ताणें लायलें. आनी शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जळत्या उज्याच्या आकट्यांत उडोवंक ताणें आपल्या सैन्यांतल्या थोड्या घटमानायांक आज्ञा दिली. अशें ते मनीस आपले दगले, विजारां, तोपयो आनी दुसरीं वस्त्रां न्हेसलेले आसतनाच तांकां बांदलें आनी तांकां जळत्या उज्याच्या आकट्यांत उडयलें. रायाचे कडक आज्ञेक लागून आकटें इतलें चड तापयलें की दगदगीत उज्यान शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांकां उबारून व्हरतेल्या मानायांचें भस्म केलें. पूण शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हे तिगी मनीस बांदून आसून जळत्या उज्याच्या आकट्यांत पडले. ते देवाक गितां गायत आनी सर्वेस्पराची स्तुती करीत उज्या मदें भोंवूंक लागले. आजारिया उज्या मदें उबो रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थन केलें. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सदैव आनी महिमा तुका फावो. महिमेवंत तुजें नांव सदां सर्वदा. तुवें केलां त्या सगळ्यांत तूं नितीवंत. सगळीं तुजीं कृत्यां खरीं. सगळ्यो तुज्यो वाटो सारक्यो. सगळे तुजे निर्णय खरे. आमचेर आनी आमच्या पुर्वजांच्या पवित्र शारा जेरुसलेमाचेर तुवें धाडलीं त्या सगळ्या विघ्नां वरवीं नितीक अनुसरून तुवें आमकां शिक्षा लायली. कित्याक आमच्या पातकांक लागून सताक आनी नितीक अनुसरून आमचेर हें सगळें धाडलें. वय, आमी पाताक केलें आनी तुका सांडून एक अपराध केलो. वय, आमी पाताक केलें. आमी तुज्या आदेशांक कान दिवंक ना. आमी ते पाळूंक नात. आमच्या हिता पासत तुवें आमकां करूंक फर्मायलेलें तें आमी करूंक ना. देखून हें सगळें तुवें आमचेर धाडलां. आमकां तुवें केलां तें सगळें खऱ्या न्याय निर्णया प्रमाणे तुवें केलां. तुवें आमकां अधर्मी दुस्मानांच्या आनी खोट्या विश्वासघातक्यांच्या हातांत दिल्यां. अख्ख्या संवसारांत नश्ट्यांतलो नश्ट जावन आसलेल्या एका अन्यायी रायाचे अधीन आमकां केल्यां. आनी आतां आमचीं तोंडां उगडूंक आमच्यान जायना. आमी तुजें आराधन करतले तुजे सेवक लजेक आनी आत्मनाक सांपडल्या. तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडिनाका. तुजो करार रद्द करिनाका. तुज्या इश्टा अब्राहमा खातीर, तुज्या सेवका इसाका खातीर, तुज्या भक्ता इस्रायेला खातीर तुजी काकूळ तूं आमचे वयली काडिनाका. मोळबाच्या नेकेत्रा सारकी आनी दर्या वेळेचे रेवे सारकी अगणित संतत तुवें तांकां बासायली. सोम्या, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां प्रास ल्हान जाल्यां. आमच्या पातकांक लागून सगळे पृथ्वे वयर आज लोक आमची बेपरवा करता. ह्या काळार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रवादी ना, राई ना, होम ना, यज्ञ ना, अन्न बली ना, धूप ना, तुजे मुखार प्रथम फळां भेटोवंक आनी तुजी कृपा जोडून घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी खालत्या मनान आमी येतां. आमचो स्विकार कर. बोकऱ्यांच्या आनी पाड्यांच्या वा हजारांच्या हजार पुष्ट शेळयांच्या होम बलयां भाशेन आज आमचें बलिदान तुका मानो. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मे. कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात ती केदींच लजेक पडची नात. आतां आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता.
तुझे बिरांत धरतां आनी तुझे मुखामोळ सोदतां. आमकां लजेक पडोंक दिनाका, बागार तुझे धुलो भायेन आनी तुझे व्हड काकुळतीन आमकां चलय. तुझ्या विस्मीत कृत्या प्रमाणे आमकां निवार आनी तुझ्या नांवांक सोम्या महिमा सोडून घे. तुझ्या सेवकांक वायट करतेल्यांक लजेक घाल, तांकां अकमान सांग तांची पदवी विरोन वसूं आनी तांचे बोळ मोडून वसूं. तूं एकलोच सर्वेस्पर देव आनी अख्ख्या संवसारार महिमेवंत म्हूण तांकां कळीत सांग. तांकां आकट्यांत उडयले रायाचे सेवक एकट्यांत तेल, ढामार, सन आनी लांकूड घालीत रावले. उजो आकट्या वयर 49 हात उंच उठलो आनी तो विस्तारून आकट्या लागीं आसलेल्या कालदेया घरांचो ताणें भस्म केलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आजारिया आनी ताच्या सांगात्या सवें आसचे खातीर आकट्यांत देंवलो आनी ताणें आकट्यांतलो उजो भायर वचाचो केलो. आनी आकट्या भितरलो जागो धवान भरलेले वारें व्हाळटा तो जागोसो केलो. उजो तांकां कांयच लागलो ना आनी ताचे वरवीं तांकां कसलेंच वायट जालें ना वा त्रास भोगले नात. तेन्ना आकट्यांत आसलेल्या त्या तेगांयनी एका थाळ्यान गितां गायलीं आनी ह्या उतरांनी तांणी देवाक महिमा दिली आनी ताची स्तुती केली. सदैव तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वसांच्या देवा, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तुझे महिमेवंत आनी पवित्र नांव, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुझे पवित्र महिमेच्या मंदिरांत, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुझ्या राज्याच्या शिंवासनार, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं केरुबा वयल्या शिंवासनार थावन सागोराचेर नदर घालून आसलेल्या, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं आकाश मंडळांत, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या सर्व रसनानो सर्वेस्पराक वाखाना, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या दुतानो सर्वेस्पराक वाखाना, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. आकाशानो सर्वेस्पराक वाखाना, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. आकाशा वयल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखाना, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या दळबारानो सर्वेस्पराक वाखाना, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाना, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. मळबाच्या नखेत्रानो सर्वेस्पराक वाखाना, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. पावसा आनी दवा सर्वेस्पराक वाखाना, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. तुम्ही सगळ्या वाऱ्यानो सर्वेस्पराक वाखाना, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. उज्या आनी गरमे सर्वेस्पराक वाखाना, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. थंडये आनी धगी सर्वेस्पराक वाखाना, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. दवा आनी हिमा सर्वेस्पराक वाखाना, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. बर्फा आनी थंडये सर्वेस्पराक वाखाना, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. गारी आनी हिमा सर्वेस्पराक वाखाना, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक.
रातीनो आनी दिसानो सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. उजवाडा आनी काळोखा सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. जग लावण्यानो आनी कुफानो सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. पृथ्वी सर्वेस्पराक वाखानो ती ताची स्तुती करू आनी ताका महिमा दिव ससनाच्या ससनाक. पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. पृथ्वे वयल्या सगळ्या वनस्पतीनो सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. उदकाच्या झरीनो सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. दर्यानो आनी न्हंयानो सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. मास्यानो आनी उदकांत उबे थेयल्या प्राणियानो सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. अंतराळा वयल्या सुकण्यानो सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. रानवट मनजातीनो आनी गोरवानो सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. तुम्ही मनशानो सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. इस्रायेलीतानो सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या याजकानो सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या सेवकानो सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. नीतिवंताच्या आत्म्यानो आनी जिवानो सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. भक्तानो आनी खालत्या काळजाच्या मनशानो सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. हानानिया आझारिया आनी मिशाएल सर्वेस्पराक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराक अर्घां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता. सर्वेस्पराचे बिरांतर दत्तयल्यानो देवांच्या देवाक वाखाना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. ते घायान करतले ते आयकून आनी ते जिवंत आसात ते पळोवन नेबुकदनेझर राय तटक जालो आनी तो वेगी वेगी उठलो. ताणें आपल्या मंत्रींक म्हणलें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडयले न्हय. तांणी रायाक जाप दिली, खरें राया. ताणें म्हणलें, पूण म्हाका 4 जण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी 4थो देवाच्या पुता परी दिसता. नेबुकदनेझर जळत्या उज्याच्या आकट्याच्या दारा लागीं गेलो आनी ताणें म्हणलें, शद्रक मेशक आनी आबेदनेगो, भोव वर्त्या देवाच्या सेवकानो भायर सरा, हांगा येया. शद्रक मेशक आनी आबेदनेगो उज्यांतले भायर आयले. राजप्रतिनिधी कारभारी राज्यपाल आनी रायाचे मंत्री एकठांय जाले आनी उज्याक त्या मनशांच्या कुडीचेर कसलीच पदवी नासली म्हूण तांणी पळयलें. तांच्या माथ्याचे केस हुलपूंक नासले, तांच्या दगल्यांक कांयच जावंक नासलें आनी उज्याचो वास पर्यां तांचे भोंवती नासलो. नेबुकदनेझरान म्हणलें, शद्रक मेशक आनी आबेदनेगो, हांचो देव सदैव. ताणें आपल्या दुताक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारलें, कित्याक
तांणी ताचेर विश्वास दवरलो. तांणी रायाची आज्ञा मोडली आणि आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची सेवा आनी आराधना करचे प्रास आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देखून हांव हो आदेश दितां लोकांनो, राष्ट्रांनो आनी भासांनो, तुमचे मदलो कोणी एकलो शद्रक, मेशक आनी आबेदनेगो हांच्या देवा विरोध कांय उलयत जाल्यार हांव ताका कातरून ताचे कुडक्यान कुडके करतलो आनी ताच्या घराचो नाश करतलो. कित्याक हे परी राखतलो देव दुसरो कोणूच ना. उपरांत रायान शद्रक, मेशक आनी आबेदनेगो हांकां बाबिलोनाच्या प्रांतांत उंच हुद्दे दिले. नेबुकाडनेझराचे दुसरे सपन. अख्ख्या संवसारार जियेतल्या सगळ्या लोकांक, राष्ट्रांक आनी भासांक नेबुकाडनेझर राय अशें मागता: संपूर्ण शांती तुमचे सवे आसूं. भोव वर्त्या देवान म्हजे पासत केल्यात त्यो खुना आनी आजापा वर्णूंक म्हाका संतोश भोगता. कितल्यो वर्त्यो ताच्यो खुना, कितली आपार ताची आजापा. ताचे रासवट ससनाचे रासवट, ताचे साम्राज्य थकता ससनाच्या ससनाक. आमेन.